आयज आमी हांगा साकेश्वर देवळा कडेन सड्यान येयल्ली आसा क्लिनर्स ड्राय करपाक। आमच्या कडेन आसा आमचे MLA दिलेला लोगो मॅम, तशेंच सगळे ग्रामस्थ हांव तेंचे हांगा वेलकम करता। आनी हो क्लिनर्स ड्राय आमी 2 ऑक्टोबर मेरेन आमचो चालूच आसतलो वेगळ्या वेगळ्या हेचेर। आनी सेकंड आमचे ऑनेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजीच्या 75 बर्थडे निमित्तय हो क्लिनर्स ड्रायव्ह चालू आसा। आयज नवरात्रीचो पयलो दीस आनी तुमकां सगल्यांक नवरात्रीची उनुनीत परबी। आनी आयज आमी सेवा पखवाडा हे 75th बर्थडे ऑफ आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आनी फ्रॉम 17th सप्टेंबर अप टू 2 ऑक्टोबर आमकां हर एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आख्खे भारत देशभर क्लेनलीनेस ड्रायव्ह वेरियस हेल्थ कॅम्प्स ऑर्गनायज केल्ली आहा। आनी त्याच निमित्तान आमी आयज सोड्या गांवान साकलेश्वर देवळाच्या आंगणान हांगा येयल्ली आहा। आनी आमचे मदें आमचे सरपंच बाय दिपा सगळे आमचे ग्रामस्थ प्रेझेंट हियर आनी प्रेस मिडिया। आयज आमी हे साकलेश्वर देवळाचे आंगण साफ केल्ले आहा हांगा भोंवतणी। एंड आय रियली थँक ऑल माय ब्युटिफूल लेडीज स्पेशली। आयज नवरात्रीचो पयलो दीस पूण तरूय ती टायम काडून हांगा सगळी येयल्या तुमी। तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी हो एकूच दीस जावंक फावना। आमी बायलां म्हणटकच आमच्याच आंगणान साफ करतात पूण दुर्गाच्या भायरूच वचनात केन्ना केन्ना। सो आमचो प्रायम मिनिस्टराचो एकूच उद्देश हा की आमी आमचे घर जशें साफ करता तसो फूल विलेज आमचो गांव आनी आमचो स्टेट आनी आमचो आखो देश साफ आसूंक जाय। आमचो स्टेट गोवा स्टेट इज अ ट्युरिझम स्टेट। भायले जे यात्रीकार ट्युरिस्ट येता तेन्ना साफ पळोवंक जाय तेन्ना दुसरे फावटी परते येता ट्युरिस्ट। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस म्हळ्यार जूय साफ सफाई आसता थंयसर लक्ष्मी आसता। सो लक्ष्मी सुबेज येतली जाय जाल्यार आमचो गांव पयलो साफ आसूंक जाय। सो हेच मनान धरून आयज आमी हांगा सोड्या क्लेनलीनेस ड्रायव्ह हेच एक गांवान आमी क्लेनलीनेस ड्रायव्ह करतली आनी तोच हेल्थ कॅम्पूय आहा। सो आमच्या महिलांक स्पेशली रिक्वेस्ट करता फाल्यां आमच्या ऑशेलान हेल्थ कॅम्प आहा पंचायती कडेन येयात। इट विल बी हाफ डे कॅम्प आनी कसले खूब तरेचे ब्लड टेस्ट आनी सगळे एवरीथिंग इज देर। आयुर्वेदिक OPD, डेंटिस्ट्री OPD, एवरीथिंग। सो हे गांवांनी केन्ना केन्ना आमी हेल्थ सेंटरान पावत ना, लागीं तुमच्या गांवान लागीं येयल्ले आहा वसात आनी आपले फ्री हेल्थ टेस्ट मेडिकल कॅम्पान भाग घेयात आनी टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ। I really thank by आमचे दीपा सरपंच फॉर ऑर्गनायझिंग दीस। आणि तुम्ही सगळे टाइम काढून हांगा येयला म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटात। थँक्स, स्पेशल थँक्स